सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता संतोषान व्हड उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता मिसाक ते सभा पयलो कुमगार घेवच्या संदर्भार पयलो कुमगाराची भुरगीं आनी वडिलां देवाक अर्गां दिवन मिसाचें ते सावन दिलां तशेंच पयल्या कुमगाराच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता सॅनबिल डिसोजा कोरीकार कलियुरू लग्नाचो वार्षिक दीस संभ्रमच्या ह्या संदर्भार वेलंकणी मायेक अर्गां दितात मार्सेल शांती फेराबो पाबुरू पयये बोरवेल्लांत बरें उदक मेळ्ळां ह्या सकयल्यांनी देवाक अर्गां दिलां मोरये मायेक आनी जेजू पवित्र काळजाक अर्गां दिलां विक्टर वेगस मुराताने कदंबार थॉमस डायस आनी कुटामो कोडलामगरू जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां दिता चार्ल्स डिसोजा मरिकापू उदानाबेट्टू वेलंकणी मायेक अर्गां दितात चार्ल्स डिसोजा मरिकापू उदानाबेट्टू जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी वेलंकणी मायेक अर्गां दिता लॉरेन्स कुटिना कलिमंचा आनी रॉबर्ट डिसोजा इरोडी बोरकळा अर्गां दितात जेजूच्या पवित्र काळजाक विक्टर सरिता फेराबो पावुरू जसिंता डिसोजा आनी कुटाम बोरकळा जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी वेलंकणी मायेक अर्गां दिता मार्सेल डिसोजा बोरकळा अपोलिन टेल्लिस बोरकळा निकोलस आनी वलेरिना डिसोजा वर्काडी दुसरो वडो वेलंकणी मायेक अर्गां दिता प्राविल डिसोजा बागंबिला कोडलामगरू अशोक मोंतेरो वर्काडी दुसरो वडो वेलंकणी मायेक अर्गां दिता पावलीन वेगस वर्काडी दुसरो वडो लग्नाचे कार्ये बरें जावंक जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी वेलंकणी मायेक अर्गां दिता उपकार मागतात फ्रिडा एग्नेस डिसोजा पजवा तिमंगरू दुसरो बडो अरुण डिसोजा पाबुरू पयये आनी प्रताप डिसोजा कोडलामगरू देवादीन जाल्ल्या संध्याक मिसां दिल्यात देवादीन सेवरीन डिसोजा मीस दिला अश्विनी डिसोजा पेरवाई देवादीन मेरियन डिसोजा मीस दिला प्रताप डिसोजा कोडलामगरू घरच्या लमाबाक मीस दिला प्रताप डिसोजा कोडलामगरू हांचे संगता आमची अर्गांनी ते सभा ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात देवाक आमी भेटोवया बापाची आनी पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो नव्या संवसारा पासून बापान उंडो दिलो जेजू सोडवंदार आमचो मोडलोलो उंडो जालो मोगाच्यानो मोडलोलो उंडो जावन आसच्या जेजूच्या जेवणाच्या संभ्रमान भागीदार जावं आमी सर हांगासर जमल्या जेजू जिविताचो उंडो आनी तोच आमच्या जिविताचे आत्मीक पोशण कुमगाराच्या सक्रामेंताद्वारी जेजूक सेवन आमी ताची मोगाची भुरगीं जाता आनी ताची ते एकवडता आज आमच्या फ्रिगजीची 9 जाणां भुरगीं जिविताचो उंडो जावन आसच्या जेजूक तांच्या काळजांनी सेव आयती जाल्यार जेजूक उंड्या वायनान सेवची तांची ती उर्बा दिसान दीस सोडून दी जेजू तांची मदली इश्टागां सोडून दी तांच्या काळजांनी येवसो जेजू तांकां ताच्या मोगांत रावूंक कुरपेन आनी जनवायेन वडोवंक फावो करून दी म्हूण मागया
तशेंच आयची देवस्तुती भियान कंगल जातना आमच्या भावार्थच्या दोळ्यान सोम्या जेजूक वळखूंक आनी ताका साक्षींक उलो दिता. अशें एमाउसच्या वाटेर जेजू दोगांशी सांग भेटता आनी तांचो भावार्थ घट करता. आमी भावार्थी काळजान आनी मनान जेजूक साक्षी जावन जियोंक जायची कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आयच्या दिसाचो महत्व भू आपुरबायन आमकां हांगासर सांगला. वय आज आमच्या फिरकेचेक व्हरतो संतोष आमची 9 वर्सां अंचाळ भुरगीं खुशी, ॲश्लीन, अल्रिशा, टियाना, जॅनेट स्विडल, फ्लाविन, विवीन, सॅनविन आनी एक लोक अश्वंत 9 जाण भुरगीं जेजूक येता आसतना फिरगस कुटुंबाक व्हरतो संतोष. ह्या सक्रामेंता मारिफात आमची भुरगीं जेजू बरी जावं दीत म्हणून आमची आशा जावं दी. ह्या भुरग्यां पासत आमी मागता आसतना आमचोय उडास आमी काडया. आमी जायते वर्सां आदीं आमी जेजूक येतले त्या दिसा आमी जेजूक भास दिल्ली जेजू बरी जाता म्हणून जेजू बरी जावंक आसा म्हणली जबाबदारी घेवया आनी मिसाचें बलिदान बरें करून भेटोवया. हें बलिदान भेटोवंक आमकां समयोग्य जावचे पासत आमची पातकां आमचे मोती काडया. देवा कडेन बगसाणें मागया. संगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो दुर्या मुसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत मुसारून वायट आदारूंक आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागे पूण सदांच संवाद करुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खापलूक करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो करूं. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया
देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुता कसल्या शेळयेच्या अमोलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडूंक आनी ताच्या पुना जिवनपणान आमकां तुजी भुरगीं करूंक साणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलाय. वो आमचो पुना जिवन जाल्लो सोडवण थार आसुनी आमचे मदेंची येता आनी वाटेर आमचो विश्वासी सांगाती सावनो तुज्या जाणवायेच्या गुटांची आमकां सोडवण समजोणी दिता म्हणून दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेतावो. ताच्या उतराक आज चिथान खान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या संगाता भावार्थान आनी विश्वासान बाट दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो थेबू तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांतले वचन. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी ओडताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव बावडानो आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांची दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेताचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस, हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आसार्या, विचित्र कार्या आनी कुणा तुमी जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी उजिल्लेल्या मांडावाले प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अणभवत्या करना कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत करून उठयला. कित्याक म्हूण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजे काळीज संतोश जाला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुजे विश्वासी सक्र्याक कुसोंक तूं सोडचो नाय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दोशी करतलोय. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मोन पावलो आनी ताका निके पिलो. ताचो फोट आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसलो. आपले संततेचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमानार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताजे कुडीन कुसाडाय देखली ना. म्हूण ताणें मुल्ल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेच प्रगट केले. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयला आनी आमी सोमेच त्या सत्याच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयलो पवित्र आत्मो बापा लागशो ताणें पयले घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर.
देवाचे उपकार सर्वेस्पुरा जीविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जीविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें भिवनपत्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जीविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतिल्ल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाजता. रातीचे पर्यान म्हजी अंतस्करणी म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोल्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उदेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा जीविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा जीविताची वाट आमकां दाखय. San Pedroच्या पहिल्या पात्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, ताच्या करण्याप्रमाणे हेर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या पुरकी गांवांत तुमची सगळी भक्ती बिरंदीन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांन देवून आयली व्यर्थ जिवनांतले सालींतले तुमकां सडयल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सडयली रुपयान वा भांगारान वा नाच जातेल्या मालान न्हय, बागर आयपावणी आनी कातावणी शैलीच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमच्या बद्दल उगडाप केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयला आनी महिमावंत केल्ल्या देवाक तेजे मरेफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ बरोसो देवाचेर दवरला. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार पवित्र पुस्तक आमकां विवरण सांग. तूं आमच्या लागीं उलयतना आमची काळजां बेठेशी कर. सर्व
सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जिवन जाल्ल्या आयतारा दिसा तांच्या मदले दोग जण जेरुसलेमांत तावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माऊस नांवाच्या एका हळ्ळेक पयण करून बेताले कडल्या सर्व संगते विशयांत एकामेका उलयत आसले अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून बेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदले बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात तोवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बाबुरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोसो परकी कितें ह्या दिसांनी थंय घडुल्ल्यो संगती तूं नेणायंगी जेजून विचारलें कसल्यो संगती ताणें जाप दिली जेजू नजरेना विशयांतल्यो तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कदनेन एक बळिश्ट प्रवादी आसुल्लो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धर्न दिलो आनी ताका कुरसायलो पूण इस्रायल परचेक सोडवून हाडटलो तो होसो म्हणो आमी बरवसो नासले हांव इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें त्यो उसवाडचे आदीं सामर्य दर्शन गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे सामर्य दर्शन गेले आनी स्त्रियांनी सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना तो जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजणी नातल्ले प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानू कितले फाटीं तुमी क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय उपरांत मोइजे तावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमच्या सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो मोडलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवान तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयस जालो तो एकामेका ते म्हणूंक लागले वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्हय देवाचें उतर वखली तुका क्रिस्ता मनाच्या उतरा वरवीं बगसू आमची पातकां पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांनी म्हाका असं पळोवंक जाय वाती थंय दवरा मागीर तुमकां हांव विचारतां घरा येवन काल हांवें सांगलां म्हणून आमी ल्हान आसतना व्हडलेसो दीस ते काले म्हणटात बाई ते दाडा आमगेर सैरी येता चकडांगर सैरी येताली आबू व्हडली माई बाप्पू मामू मावश्यो अशें बरा येताना आमकां आयलें खावंक आनी बरा हाडटले त्या दाडा काले चणेगी ह्या काले साज्जिगे अशें बरा आमी 11 जाणां भुरगीं आमकां येदीशी पॅकेटांतली एक सोणो अशें आमकां दितले पूण तें भारी खुशी आमकां एक खावंक मेळटा म्हणून दुसरें सैरी आयली म्हणून घरा सैरी येता आसतना घरांत एक दुसऱ्यांत वातावरण बाब इल्लो स्ट्रिक्ट म्हजो उलोवचें उणें
सैरी आली म्हणटाना बाब बारी जॉली आमकांय बारी खुशी घरांत पळय एक खुशी जातली एक 2 दीस रावो न्हू तांकां ताचें काम आसता ती मैसरून वेतात आनी केदाळा वेचें आबा तुवें कितले दीस आसाय म्हूण आमी विचारचें राव आबा म्हूण व्हडली माय म्हूण ना पुता काम आसा आमकां 2 दीस आसा म्हूण आदले दीस राती बरो तयार जाता फाटी वेची आनी ह्या वेळार आमकां बेजार जावचें आमी सांगचें आमगेर राव म्हूण आमगेर राव आबा आमगेर राव व्हडली माय राव मामा राव बाप्पू होवांजेल वाचतना म्हाका सगळे म्हजे ल्हानपणाचे दीस ते म्हाका मोतीक आयले आमच्या सैऱ्यांक आयिल्ल्यांक आमकां वंबाताना आमी म्हणटा आमगे राव म्हूण आमी ल्हान भुरगीं ते जाणा तुमकांय तो अनुभव आसूंक बरो राव आज जेसू बडे शीस म्हणटात आमगेर राव पळया आमचे 9 जाणां नेणटीं भुरगीं आज तेंच मागतात आमगेर राव म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत राव तांची भुरग्यां बाळांची वडिलांय म्हणटात जेजू म्हज्या भुरग्याच्या काळजांत येवन रावल्या पावना तो आमच्या घरा ताणें राबा सई आमकां ताणें बेसावून दी सई घरा बसली मलगडी खंडीत म्हणूंक बरो आमच्या काळजांत येवन रावोवन दी सगळ्यांची आशा आज तीच न्ही गे आमची आमच्या काळजांत येवन राबोवन दी म्हज्या काळजांत येवन जेजू राब आज बोशा तें एक मंत्र आमचें जावं दी जेजू आमगेर राब जेजू म्हजे थंय राब जेजू येता आसतना कसली खुशी आमकां जाता न्ही गी जेजू म्हज्या सांगात आसतना कोलें धैर्य म्हाका देवूच म्हज्या सांगात आसा जेजू म्हज्या सांगात आसता आसतना म्हाका बेना जेजू म्हज्या सांगात आसतना देवसार लागीं येना जेजू म्हज्या सांगात आसता आसतना म्हजी वाडावळ बरी जाता जेजू बरी जाता जेजू म्हजे थंय आसतना म्हज्या कामांत ताचो फळ आमकां मेळटा जेजू म्हजे थंय आसतना म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक म्हाका साध्य जाता जेजू म्हजे थंय आसता आसतना म्हजी पिड्या शिडा उतरप्राय स्विकार करूं म्हाका जाता पळया कितलें बरें जाता जेजू म्हजे थंय राब मंजलांत वाचलें एक अपुरबायचें गणीत जेरुजालेमांत न्हू 7 बायलां पयस एम्माऊस म्हणलें एक हळ्ळी आसा हळ्ळी 2 जाण शीस जेजू कुर्सायल्या उपरांत पुनर्जिवान जाली खबर तेणें आसा हे बेजारा येन ते वेतात तांकां आमचे बरी पुनर्जिवनपणाची समजणी नातरली जेजू मेलो तितले राखेर जाले म्हणल्यार चिंता आसून तोंडार बेजाराय काण घेवन ते वेतात आनी ह्या वेळार जेजू तांचे मदें घास आसता जेजू म्हूण तांकां कळीतना ते म्हणून जेजू म्हणटा कित्याक बेजाराय ताका कितें बेजाराय म्हळ्यार तूं कसो सायबा खंयच्यान आयलाय तूं आमच्या गांवांत जाल्लें गोत्तू ना गे तुका कितें जालें म्हणून ते सगळे बिभारसितात आनी ह्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा उपरांत मोइजे जावन सुरू करन प्रभात्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विभारून सांगलें देवाचो पुत जेजू ह्या संवसार आयल्या उपरांत कितें ताणें कश्टूंक आसा कशें ताणें कश्टूंक आसा कसलें मरण मरूंक आसा आनी तिसरे दिसा पुनर्जिवन जावंक आसा म्हणलें मोइजे आनी प्रभात्यांनी सांगलें ह्या शिसांक ताणें सांगलें हांगासर 2 संगती आमी पळयनाक येता न्ही गे पयलें मलगडीपुरा आत्तुरू पुण्यक्षेत्राक वेचें आसलें चलोवन वेतली चलोवन वतना 2 संगत्यो ती व्हरतली एक खाण ती व्हरतली आनी एक दिवो लॅम्पू या सूडू काले म्हणे व्हरतली काळोखाक रातीक चलोवन वसा हे 2 भोव गरजेचे खाण खाल्याक म्हूण सांगल्यार भूक लागता खंय खाण आमकां दिनातली तशें पुरा कालें गरजेचें बाकऱ्यो गी चापाती गी कालें गी खाण घेवन वेचें खाण आमकां जाय दिवोय आमकां जाय काळोखाक आमकां वाट दिसना खंयची वाट गाद्या मेरेंतल्यान गोड्यांतल्यान फालकी वाट आमकां जाय देखून एक सूड करची ह्या एक लॅम्प 2 संगती आमच्या पयणाक गरजेच्यो आज जेजू ह्या शिसांच्या पयणा वेळार हे 2 संगती गरजेच्यो आनी तेंच जावन आसा मिसाचें बलिदान आनी आज आमची 9 जाणां भुरगीं आज पयलो कुंभार घेता आसतना एका रितीन पयल्या कुंभाराचें आचरण ह्या वांजेलांतच आमकां मेळटा
कसले दोन संगती पहिले जेजू देवाचें उतर तांकां विभरसिता सुडवंदार ह्या संवसारी आयल्या उपरांत ताणें कशें आसा जई कशें ताणें सोंसी जई कशें ताणें मोरा जई उपरांत कितें जाता म्हणलें सगळें विभरसिता आनी विभरसीत आसतना थंयसर तांचे बोगडां अशीं आसात वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमच्या काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही काळीज पेटचें उजो पेट्टतना कालें जाता न्ही तातूंत धग आसा उण करची सकत उज्यांत आसा आमची काळजां उण करची सकत देवाच्या उतराक आसा म्हणलें जालें काळीज उण जाता आसतना थंयसर देवाच्या उतराचो प्रभाव आमी भोगता देवाचें उतर तें क्रियाळ म्हणलें सांपावलो म्हणटा देवाचें उतर तें देवाचें उतर आमचें उतर न्ही त्या उतरांत सकत आसा बोळ आसा तें देवाचें उतर म्हज्या काळजाक येता आसतना इजाया प्रोफेत म्हणलें बरीस जशें पावस धरणीक पडटा आसतना थंयसर जिवाळपण नासतना तो पावस फाटी येना जिवाळपण थंयसर आसा थंड कितें जाता देवाचें उतर म्हजें तें येता आसतना म्हजें काळीज उज्यान पेट्टा म्हकळ बाबा भयणीनो आमचें पयण सुरू केलां न्ही गे आमी केदळा आमी ह्या संवसारी जल्म घेतलो की त्या दिसा न्हू आमचें पयण आमी सुरू केलां पवित्र स्नाना मारिफात आमकां पवित्रोत्म आमचें तें आयलां देवाचें भुरगीं आमी जाल्या त्या देखून बाबडताच्या वाटेन तेन्ना आमी समकतेत बेता बेस आमकां लाभला जावं पुरो काजार असो बेस ह्या धार्मीक बेस तो बेस खाण घेवन बाबडतान देवाक आमी साक्ष दिल्ली ती साक्ष पाळूंक आमी जिणेंत चलतेत आसा आमचे युवकी तांच्या जिणे पयणाच्या त्या मेटांतल्यान बेस विसच्या त्या वावराक काम सोच्या त्या वावरांत ते चलतेत आसात पयण करतेत आसात आमची भुरगीं वाडावळच्या पयण्यांतल्यान चलतेत आसात आमची उतर प्रायक पावुल्ली ताच्या सांजेच्या जिवितांत देवाक पळोवंक ती समकत येत आसात सक्कड आमी पयणार आसा तर पयणार आमकां कालें जाय देवाचें उतर आमकां जाय देवाचें उतर केवल आमी खाण गेल्यार पावना आमच्या काळजां उज्यान पेटा जाय आमच्या घरांनी देवाचें उतर आसा न्ही गे बांदलेलो आसा तें उतर आमी वाचता थोडे पटी पडो तें वाचता आसतना म्हजें काळीज उज्यान पेटता गी हें शाळेंत तें आसा म्हजें काळीज केदळ उज्यान पेटता गी तेदळ देवान म्हजें थंय आसलो संबंद वाडटा भावार्थ म्हजें थंय जिवाळ जाता म्हजो बेस जबाबदारेन पाळूंक म्हाका साध्य जाता एकामेकाक मोग करूंक एकामेका बोगसूंक म्हाका साध्य जाता पण एक बरो व्यक्ती जेजो बरी व्यक्ती जावंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें देवाचें उतर आमकां सांगता त्या देखून दुसऱ्या वातिकान सभेन जायते बदलावन हाडटा आसतना तातूंत पयलें खंयचें दुसरें खंयचें तिसरें खंयचें म्हणून पट्टी करता आसतना देवाचें उतर पयलें स्थान ताणें दिलां आनी त्या देखून खंयले कार्यक्रम जावं दी देवाचें उतर आमी पयलें वाचता म्हळ्यार मिसाचें बलिदान आमी आतां काणयेक सुरू करच्या पयलें देवाचें उतर हांगासर आमी वाचता घरा आमचे घराचें उक्तावण जावं दी या रोस जावं दी कितेंय कार्यक्रम जावं दी पयलें देवाचें उतर वाचचें नियाळ करचें उपरांत थंयसर मागण्यांनी सुरू जाता देवाचें उतर देवान ताच्या उतरा मारिफात हजार जावंक जाय आमचे कार्यक्रम ताका आमी समर्पूंक जाय पळया अशें दुसरे वातिकान सभेन तितलें प्रामुख्यता दिता आसतना आमी समजोवंक जाय देवाच्या उतरा विणें कितेंच ना जेजून देवसराक सांगिल्लें मनीस उड्या वरवीं मात्र जियेना बागार देवाच्या उतरा वरवीं तो जियेता उडास दवरूंक जाय मगळ बाबा पडून आमी बाबाडती देवाचें उतर नासतना आमच्या ती बोळना देवाचें उतर ना जाल्यार आमचे काळजान शेळेतात आमचें जिवीत शेळेता आमचे बेस शेळेता आमची पवित्र सभा शेळेता आमी शेळमुडे न्हय बगार उच्यांत पेटचे तसले व्यक्ती आमी जावंक जाय म्हणलें पयलें आमी समजोवया आमचे जिणे पयणाक देवाचें उतर एक आस्त जावन आसा दुसरें जेजू तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार
जेजू उंडो खाण घेता आनी तो मोडटा तेदोळ म्हणसर जेजू कोण म्हण तांकां कळीत ना उंडो मोडता आसतना तांकां कितें जालें ते म्हणटात तोळ वाटेर आपणाक कळयल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटाना आपणे ताची वळो कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें पळय उंडो मोडटाना जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी निमाणे ब्रेस्तारा दीस उंडो ताणें मोडलो निमाणे शुक्रारा दीस कुर्सार ताणें ताकाच मोडलो आनी आतां परतून तांचे मदेगांत उंडो तो मोडटा आसतना तांकां कळ्ळें जेजूस हो ताची वळख तांकां मेळ्ळी पकड बाबा भयणीनो निमाणे ब्रेस्तारा दीस जेजून येवकारिस्त घडलो ताच्या फाटल्यान जायत्यो संगती आसात ते एक जेवण संतोसाचो करतो निमाणें जेवण संतोसान शिशा सांगाता जेजू जेवलो दुसरें साक्रिफिसाचो गुर्तू तो ते हो साक्रिफीस जेजून आपणाकच साक्रिफीस ताणें भेटयलो पण तस्तांत पास्काच्या जेवणा वेळार शेळी हाडन ती साक्रिफीस भेटयतली पूण निमाणे जेवणा वेळार जेजूस स्वा कुशेन तो बली तो शेळी जाता आनी तो बली जाता पळया आनी होसो साक्रिफीस संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसूंक हे म्हज्या उगडा साकरा म्हूण ताणें सांगलें आनी ह्या मरिफात व्हड दिवचो साक्रामेंत ताणें घडलो हें खाण आमकां संवसार आखेर जाता म्हणसर आमकां तें मेळा जाय कित्याक हें आत्म्याचें खाण पातकां आडावचें बाबत वाडोवचें जिवीत फळाताय करचें खाण जेजून आमकां दिलां त्या देखून हर एका मिसा वेळार आमी उंडो मोडटा आसतना जेजूचे वळख आमकां मेळटा की म्हणलें समजूंक जाय थोडे फावटी आमकां सवयेचें जाता निंगी आमी इगर्जेंत आसा म्हणलें थोडे फावटी आमकां कळना आमचें मत कयंगी आसता थोडे फावटी कुमगार खाण घेतना सत आमकां कळीत ना कुमगार खाण घेता म्हणून सवय ना पवित्र साक्रामेंत जेजू आपणाकच तो आमकां दिता निगे आपणाकच दिता तो शब्द पळय आपणाकच दिवचो हांगासर 9 जाणांची आवय बापाय आसात ह्या वेळार तांकां बगता तांणी आपणाकच त्या भुरग्यां पासत कितले कश्ट तांणी केल्यात तांणी त्या भुरग्यां पासत कितली ती घडल्यांत कितलो त्याग साक्रिफीस तांणी केला थोडे फावटी चिंतन दोळ्यान दुकां येवंक पुरो तांकां पूण आज संतोशाची दुकां तांकां येवं दीत कित्याक तांची भुरगीं बऱ्यापणान ती वाडल्यांत पळय तांकांच तांणी समर्पण दिलां त्या देखून जेजू ताकाच आमकां दिता आसतना ताची वळख आमी धरया कित्याक वळख आमकां जाय कित्याक आमच्या जिणे पळयना वेळार तुमकां हांवें सांगलें एक देवाचें उतर उजवाड आनी हें दैवीक खाण आमकां बोळ दिता ह्या संवसारांत जिवंक आमकां कितले कश्ट निंगी मुखार फाटी सगळ्या कुशींनी पातकाचो वाळोसो आमकां दिसता आजकाल माध्यमा मरिफात पळया कितले संगती आमची मोत पिसांतूर करता आसतना हें आत्मी खाण आमकां बोळ दिता असले बोळ तुज्यो सक्ती मस्त उण्यो आसात आनी आमकां नाकात ह्यो आमी देवसराच्या सावळेंतल्यान सल्ल्यांच म्हूण आमकां भोगता देवाच्या वाटेंतल्यान न्हय त्या देखून हें खाण आमकां बोळ दिता आमच्या जिणये पळयना वेळार आमकां सकत दिता त्या देखून ह्यो 2 संगती आमच्या जिणये पळयना वेळार जेजून आमकां दिल्ली देणी जावन आसा आज ह्या 9 जाणां भुरग्यांच्या काळजाक जेजू येता आसतना तांकां देवाचें उतर तशेंच जेजूचें खाण देणें जावन दिता आसतना जेजू बरी ती जावन दीत आनी तांच्या बाबात्याच्या जिणये पळयना वेळार जेजू तांकां सांगात दिवन दी सदांच ती तांच्या काळजां पेटोवन दीत जेजूच्या मोगान ती पेटोवन दीत आनी त्या पेटच्या खातीर ताची आवय बापाय त्याच मोगान ती बरोवन दीत आनी सगळें फिरगज कोठाम असल्या मोगांत बरोवन दीत म्हणून आमी सोम्या कडेन मागया उबे रावया आसोड्या भुरगीं आमचो बाबार्थ आमी उसारया सत्पंथा देवाक सर्व पदवेदारा बापाक स्वर्गांत सदां आसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सगळ्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं कदबे संभवलो आंगवार मुरयेंत हांव जल्मलो पोंड पिले ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्व पदवेदारा देवा बापाच्या बुचव्याक बसला
तांकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो सत्पुतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पत्काचे बगसाणे कुडीचे जिवाच पाव सस्तेचे जिवीत आमेन भुरगीं येया मा सिस्टर तांकां धाड मुखार बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्याच्या ताब्याकार आसच्या लोकांक फावोंक ते मार्गदर्शन दिवन सर्गीच्या वाटेन चलोवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक राजकीय आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी वायटाक प्रोत्साहन दिनासतना माया मोगाचे वायटायन लोकांक सिडूनशे प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक तुझ्या पुता जेजूक पयल्या पटी तयार जाल्ल्या आमकां तुजे कृपेन बर जेजू बरी विधी भुरगीं जावन जनवायेन आनी देव बिरांतेन वाडोवंक तुजो आदार लाबे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमचो मोग करतल्यांक आनी क्रिस्तांव भावार्थान ओडो आदार दिल्ल्या आवय बापायक बोदोन मोदोनीक आनी कुटुंबांच्या संदेक तुज्या बेसवानी बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या वार्त्या दिसाक फावो ते तयारी करूंक कुमो केल्या आमच्या विगार बापाक धार्मीक भयण्याक आनी शिक्षकांक तुज्या आशिर्वादांनी बरें म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या योंकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजार जाली आमी सर्वांनी पुनर्जीवन जालो जेजू सदांच आमच्या बराबर चलता म्हणल्यार बरोवश आमच्या जिवितांत एकामेकाच्या गरजांनी पावून सेवीच्या मानिमावान वावून करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या खासगी गरजां बसत मागया ह्या दिसांनी मुस्तुदक आसा उदकाचे समस्या आसात आमकां पावस येवं दी म्हणून आमी मागया तशेंच ह्या हप्त्यांत मस्तू कार्यक्रम आसात काजारां रोस आज भुरग्यांचे कार्यक्रम सकट बरी जावं दी म्हणून आमी मागया सर्गीच्या मोगाळा बापा तुजो पूत जावन आसा आमच्या जिणये पयणाचो सांगाती आमचे संगात रावू म्हणून आमची आशा आमी उसारली मागणी तूं स्विकार कर आनी ह्या मारिफात तुजो पोतू आमच्या काळजांत आमच्या पयणा वाटेर आमच्या बेसांत आमच्या वावरांत आमच्या संबंदांत सदांच हजर आसूं दी आनी आमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागताव हें मागणें तुका आमी भेटयता तुज्या पुता जेदूचे नांवी आमेन काणयेक वट्टू करून गुरकारांनी मुखार सरा उणें आसल्यार दुसरी कुमो करा भुरगीं काणी काडूंक बसा समोर बापा तुझ्या पायांतळा वगून दिवच्या आमकांच तुका या पवी बलिदानान गे बापा गे उडो
आमचो वाव काणीक सान भेटोंक दिता क्रिस्ता मासा रक्ता बदल म्हूण परत हांव घे बापा घे उंडो घे वाव घे आमचो वाव काणीक सान भेटोंक दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परत हांव Săvăstăgai, pidașida, I dubligai, e găstu, e sacrifice, Baba tu cam, samarpitam, Ge Baba, Ge uno, Ge vai, Ge am sova. आमचे देणे जीवाचे ना तुझे विने कालचे पोता लिपोय नासता वाटून घेतल्या सायना उणे गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या बळी बलिदाना गे बापा गे उडो गे वाय गे आमचो Ge Baba, Ge Undo.
तुझ्या बाबा बहिणीनो हे आमचे बलिदान सर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावंच्याक आमी मागया. आपल्या मनाकने महिमे आमच्या अनेक्या पोयसेच्या दबाक सगळेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळा बापा तुझ्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या गासांत ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताचे महिमेमंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारे मनान ही कूड आनी रगत तुका पेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांच्या गटायेन आमच्या जिणेची गडिता भावार्थाच्या नव्या नत्रेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नव्या उमेदीन चलोवंक मैफासान आमकां कुरपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संसार सरापर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कथनांतल्या शेडयेन तुका आपणाची भेटोवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकाणणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या थरान एकाच प्रतिमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रतिमोगान एकवटायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकोन पुनर्जीवन जेजू सारकें जावच्याक ह्या वित्र छत्र जेवणात वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुता सांगाती पृथ्वीमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. भुरगीं हात सोडा. आतां पवित्र वेळ निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजून सांगली मुत्रां वर्द मेळलो यासाक हांगासर सांगता आसतना जेजू हांगा ताच्या मासा रक्ता मारिफात हाजर जाता. त्या देखून तुमी दिंबी घालतात. हो पवित्र वेळ पवित्रपणी आमी संभ्रमया. बापा कोरोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं
पवित्र आत्म्याच्या सत्तेनं सर्व जीव आणि पवित्रपण उपसाता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एका आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता तुका पेटोवच्या घाटल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचाक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभ थाबू. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दीर बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षाडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोटू परगटू या. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे गुणा जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवनपण असो आनी सरकार सटण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करतावो आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन असावो. देखून आमी उपकारी खालसाण हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पितावो. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरू आनी जेदू सोबें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी सामको निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगे तांकां आरमोरयेच्या, तुज्या बगे धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतावो. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतावो. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुन्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घातले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबडतात आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे भुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणबळ्या बापा संवसारांत शिंपटलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन गीत गाबुया. तुझे नाव पवित्र, तुझे राजांकाये, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जा. आमचो दिसपट्टो सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काही आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येडे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उधार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. रसवडकी पदवी महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या अपोस्तलांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणपणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. बाया मोगसो गुर्तू सावनो एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळता. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळता. देवाचे शेळये संसाराचे हो जावन आसा जेजू जिबीत असो बुंडो आमचो सोडवंदार. देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पबना पूण तुज्या पुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुटक आसा.
आमचे आत्मे ताणलेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजात ओढत रेगान राखून आसा.
आमच्या काळजांनी बिडार करच्या स्वादीक जेजू तुका आमी वंदिताव, तुका नमान करताव, तुका अर्गान दिताव. तुजे मांस आनी रगत सेवन तुजे तें जिवनचे बाग फावो केल्ल्याक तुका अर्गान दिताव. जेजू तुवें आमकां जिविताचे देणे लाबून आमचो मोग करची मोगाळ आवय बापाय भाऊ भयण दिल्ल्याक तुका वंदिताव. तेणी करच्या मोगा आनी त्यागा पासून तुजो उपकार बावरताव. दयाळा जेजू, आमच्या जिणेन तुवें केल्ल्या सर उपकाराक तुका होगलाब दिताव. प्रत्येक जावन ह्या बागी दिसा पासून तुका हरसिताव. राव तूं जेजू सदांच आमच्या काळजांत, बिडार कर तूं आमच्या जिवितांत. तुजे बरी देह जावन वाडूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. प्रार्थूया. सर्व बुजवण्याच्या बापा, खंय बरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांचे मत ऊस वाडावून वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरोवशान लासाशी केली आनी ताचे बराबर जेवणाक बसून उणो मोडटाना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरां व्हरत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती बरोबसो आनी संतोश भोवकन ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्ल्यांत आतां आमकांय आमचे घराचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमच्या वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरोबसो वाडोवपी सांगाती कर. आज पयले पटीस तुज्या पुताक कुडीन आनी रक्तान स्विकार केल्ल्या ह्या 9 जाणां अंजाळ भुरग्यांक तुज्या बेसावांनी बरो. हें खाण तांकां ताचो बाबार्थ जियोंक तुज्या पुता बरी तांणी जावंक आनी ह्या मारेफा तांच्या घरांत तुज्या बेसावा कारण जावंक. आमच्या फिरगस कुटुंबाक तांचें जिबीत एक प्रेरण जावं हें मागणें तुका आमी भेटयताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी बेंतीन आनी कोंत बेजार करताव. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पासकांचो गोठू भक्तीन आनी बाबार्तान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंतू माये तुज्या पुताची आवय तिच्या मारिफात आमकां कोंतांचें भक्तीपण तशेंच बेतीन आमकां फावो जालां.
ह्या कोंताचेर आनी ह्या पेंतणीचेर तशेंच तुज्या पुताचें दैवीक उतरां टापचे हो नवो सल्लो हाचेर तुजें बेसांव घाल. हें सक्कड ह्या आमच्या 9 जाणां भुरग्यांक तांच्या जिणये पयल्या वेळार तांकां बुसवाड आनी तुजें रक्षण जावं म्हणून तुज्या पुताच्या आवय मोरये कडेन आमी मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुताच्या आवय मोरी तुजो पूत. आमेन. बसा. लग्न करार जावन लग्नाक आयती जाल्यांत संदेश मोंतेरो पूत विन्सेंट मोंतेरोसो आनी लुसी डिसोजासो वर्काडी दुसऱ्या वाड्याचो, जोस्ना एल्विरा मोंतेरो लागीं दो एलियास मोंतेरोची आनी वेरोनिका मोंतेरोची मिया पदावची, फ्रांसीस प्रवीण क्रास्ता पूत देवादीन लॉरेन्स क्रास्तासो आनी एलिस क्रास्तासो मोगार्नाडसो, जॉयस डिसोजा लागीं दो मावरीस डिसोजाची आनी प्रेसिल्ला मोंतेरोची केदुंबाडी वाड्याची ही तिसरी चीट. प्रताप डिसोजा पूत मेरियन डिसोजासो आनी लिना डिसोजासो कोडलो मोगोरुसो, अश्विता डिसोजा लागीं दो फेलिक्स डिसोजाची आनी कार्मिन मोंतेरोची कोक्कोडाची ही तिसरी चीट. संदेश मोंतेरोची वासली ही तिसरी चीट. प्रीतम जॉन मोंतेरो पूत पौल मोंतेरोसो आनी जुलियाना डिसोजासो विटलासो, प्रीता डिसोजा लागीं दो लॉरेन्स डिसोजाची आनी दुल्सीन कुटिनाची नडीबैल वाड्याची ही दुसरी चीट. फेलिक्स डिसोजा पूत देवादीन जॉफ्री डिसोजासो आनी मेरी डिसोजासो बोरकाळासो, सेलीन लागीं दो देवादीन पेद्रू आनी फिलोमिना एलियार पदावची ही दुसरी चीट. प्रशांत डिसोजा पूत मार्सेल डिसोजासो आनी जेसिंता डिसोजासो पेरुवायसो, प्रश्वेता मोंतेरो लागीं दो देवादीन फ्रेडरिक मोंतेरोची आनी फिलोमेना मोंतेरोची तिम्मांगुरो पयल्या वाड्याची ही दुसरी चीट. हांच्या मदें खासदारा कसली आडखळ आसा जाल्यार इगर्जमंताच्या वडिलांक तुमकां कळोवंक कायदो आसा. ಪರ್ಚ ಐತರ ದಿಸ ಮಿಸಬಳ ಸೋಮಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಾಯಿ 12,278 तुमकां देव बरें करूं. आयचे लितूची आनी गजरी तळकरचें काम आमच्या पयल्या कुंभार घेतल्या 9 जालां भुरग्यांनी आनी तांच्या आवय बापायनी केलां. नितळकरचें काम मस्त आसा जाल्यार ही बरें मोगान तांणी केलां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयतारा दीस मार्कू वाडो नडीबैल ताच्या वाड्याचो पात्रून साम मार्क त्या फेस्ता संदर्भार लितूची सोलोवन व्हरतात. सोमारा दीस 10 वरांचेर लग्नाचे मीस काजराचे मीस प्रशांत डिसोजा ससिगोळी आनी श्रुती मॉनिस पेरमनूर. मंगळारा दीस साम मार्क वांजेलिस्ट ताचें फेस्त. बुधवारा दीस 10 वरार रेस्पराचे मीस अरुण डिसोजा पावुरू पोये आनी सुनीता रायचूरू. पूर्व आयतारा दीस सांजेर 5 वरार रेस्पराचे मीस संदेश मोंतेरो बेकरी वर्काडी दुसरो बडो आनी जोस्ना एल्बिरा मोंतेरो मिया पदाव तांचे. पुढच्या आयतारा दीस बेळा फिरगजकार हांगासर तांच्या कोपेलाच्या खातीर कुमो केसार नायिल्ले आनी ಒಟ್ಟುಕು ಆಯಿಲ್ಲೆ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ 3,24,610 3,24,610 तुमकां देव बरें करूं. उदार मनान तुमी दान दिलां आनी पाद्र्याबाक बारीक खुशी जाल्या. पाद्र्याबान तुमचो उपकार बावडला आनी देवाचें बेसाबां तुमचेर मागता म्हण ताणें सांगलां. आदल्या हप्त्यांत 3 दीस भुरग्यांचें कॅम्प जाल्लें. तें भोव यशस्वी रितीन जालां. ह्या कॅम्पाक मुखेलपण घेतिल्लीं दोतोन शिकोवची आमचीं टिचरां. ताचें मुखेलपणू सुनीता क्रास्ता संचालकी तिच्या मारिफात
सक्कड आमच्या दोतोन शिकोवच्या टिचरां सिस्टांनी हाताक हात दिवन हें शिबीर यशस्वी केलां आनी ताका आदार दिला भुरग्यांच्या वडिलांनी दानींनी आनी जायतीं जाणां येवन हांगासर तांणी रांदूनूय मोग केल्या पळय एकामेका हाताक हात दिता आसतना वस्तू बरें जाता त्या देखून हें शिबीर बरें जालां पद संतोश मिनेजस स्नेहालया ताच्या मुखेलपणाखाल हें शिबीर चल्लें त्या देखून संबंद जाल्ल्या सक्कडांक आनी तुमच्या मागण्याक तुमकां देव बरें करूं लेखपाक ह्या परी आसा आयिल्ले दान वस्तू सोडून 16,000 ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಜಾಲ್ಲೋ 27,573 ಉಣೆ ಪಡುಲೆ 11,573 भायर नोटीस बोर्डार घाला आमच्या हॉलाचे दुरस्तीचे लेखय हांगासर दिवंक आशेता ಒಟ್ಟು जाल्लो खर्च 4,72,507 तातूंत तुमच्या बऱ्या मनान वाड्या तावन आयिल्ले 2,29,983 ಈಗಜ್ಜೆ ತಾವನು ಈಗಜ್ಜೆ ಫಂಡ ತಾವನು 2,42,524 हे आमी नोटीस बोर्डार घाला तुमच्या उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावनो गुरकारांनी वाड्यांत तुमच्या मुखेलपणाखाल तुमी 2,29,983 तुमी दिल्यात एका फाटल्यान एक मस्त पयशे जमो जावंक फाटल्या दिसांनी जाले जाल्यार तुमचें बरें मन उदार मन तुमी दाखयलां तुमकां देव बरें करूं आनी इल्लेशें काम बाकी आसा आतां पुरा आमचे मेस्त आनी पुरा बिजी आसात तें काम बेगी आमी आखेर करूंक आसा भलायकी निधीक एका नवऱ्यान 5,000 रुपये दिल्यात नांव नाका म्हणून सांगलां तुमकां एक फावटी हांवें सांगलो उडास आसा म्हाका तुमच्या घरांनी कसलीं बरीं कार्यां जाता आसतना एक ल्हानसो एक वांटो 500 रुपये म्हणी ह्या भलायकी निधीक दिया म्हणून ह्या नवऱ्यान 5,000 रुपये दिल्यात त्या देखून ताका उपकार हांव बावडता उपकार बावडता ताचें काजरी जिवीत बऱ्यान जावं दी म्हण मागता आसतना तुम उडास दवरा तुमच्या घरांत कार्य जाता आसतना एक ल्हानसो वांटो दिल्यार आमच्या गरजेबंद भावा भयणीक मोग जाता परवा आयतारा दीस अर्दो दीस दनपरां म्हणसर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे हे कार्याकर आसा आनी हातूंत वाड्यांत 10 जाण तुमी आसात ते समितीचे सक्कड सांद्यांनी हातूंत भाग घेवंक आसा आतां मुखार आमचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मारिफात वाड्यांत जिवाळपण जावंक आसा त्या देखून थंय तां जिवाळपण मागीर फिरगेचें घेवंक आसा हें भोव गरजेचें ही आमची जबाबदारी पविसाबा आज फिरगजेंत न्ही बगार वाड्यांत म्हणल्यार चिताब आसा त्या देखून ह्या सक्कड समितीच्या सांद्यांनी येवंक आसा ताचें मुखेलपण गुरकारांनी आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालक वाड्याची आसा तांणी घेवंक आसा हे कार्यक्रम एकतार आयोग हाचो संचालक श्रीमान JP डिसोजा आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची फिरगज संचालकी अनिती डिसोजा नडीबायल तांच्या मुखेलपणाखाल चलता दयेकन सहकर्सिया आमी नोस्तो पुरा तयार करूंक आसा त्या देखून तुमी येना जाल्यार पळय बेश्टे फिरगेचे पयशे विभाट जातात त्या देखून तुमी येवंक जाय आनी हातूंत भाग घेया दनपरां भितर हे कार्यगार संपता सकाळीं 8 वरार मिसाक पाद्र्या बेता आमकां शिकवण दिता उपरांत ह्या जाणांक शिकवण दितलो एका मिटींग मंगळार दीस 5 वरार दवरलां दयेकन कोणाक सांगलां तांणी हजर जावचें देवपणेचें शिबीर आमच्या DSCजींत मेच्या 8 तारखेक आसा 6वे 10वे क्लासी म्हणसर आसलेल्या चरक्या भुरग्यांक हातूंत अवकाश आसा नवां येदोळी येवनांत नवां दिया तांकां नवां दिवंक गेले सांगा गेले तक्षण पाद्र्याप जातात म्हूण न्हय एक तराची शिस्त भक्त तांकां थंयसर शिकयतात त्या देखून नवां बेगीन दिया CODPची ते उरोवणे खातीर तुमकां खबरां दिल्ली ती खबरां कितें पोर मेत्ताना एंबत्ता 6 कितें आयल्यांत 406 खबरां दिल्यांत त्या देखून ती दिल्ली खबरां ह्या हप्त्या भितर फाटीं दिया तुमी खंय हाडलां जाल्यार त्या बॉक्सांत घाला ते कवराचे पयशे आमी CODPक दिवंक आसात क्रिस्म आसा म्हूण तुमकां हांवें सांगलां तांकां बुकी दिल्यात आनी तांकां इल्लीशी माहिती आमी दिल्या
भोवशा 2 हप्त्या भितर आमी दोतोन करता आयताराची आनी ताका सांगलां परीक्षा आमी करता म्हूण त्या देखून क्रिसमसल्या भुरग्यांनी पाठ वाचून तयार रावचें आनी केदळा म्हणून तुमकां हांव थिळसिता. आज पयलो कुमगार घेतली 9 जाणां भुरगीं तांकां हांव शुभाशय पठयतां. इस्माईल दिया, इस्माईल दिवंक ना गे, जेजू तुमच्या काळजाक आयला. फ्लावीन खंय आं फ्लावीन म्हाका पळय रे. आं बरीं भुरगीं तीं हुशार भुरगीं बरी करून तांणी तयारी केल्या आनी तांकां दोतोन शिकयल्या. सिस्टर रिटान पळय ह्या ल्हान भुरग्यांक दोतोन शिकोवन बारीक कश्ट तांकां विशयी समजनात. तांची मत खंय खंय आसता तांकां सांगाता घालन आसाक्त घालन आनी थोडे फावटी दोतोर न्हू तांकां समजना. तांकां मस्तू अर्थ तांकां दिवचे पडटा. ते देखून बरें करून आमचे प्रयत्न केला आनी आज ती भुरगीं हुशार जावन तांचे ते भोक्त आयल्या. तुमी पळयलां ना जावंक पुरो भोक्तीन तांणी मीस पेटयलां. ते देखून ही भोक्त तांचे ते आसूं दी आनी आमचें मंत्र जावन आसा जेजू म्हजे सांगाता राव, जेजू म्हजे सांगाता राव. आनी हांच्या आवय बापायकी हांव शुभाशय पठयतां. तुमच्या भुरग्याक दोतोनेक तुमी धाडलां, तुमी हांगासर आयल्या तांकां आपोवन व्हरोंक आनी तांकां घराई तांकां बरें मार्गदर्शन दिलां. तुमचीं भुरगीं ती बरें करून जेजू बरी वाडोवन दित म्हणून फिरगत कुटुंबाची आशा जावन आसा. त्या देखून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या वडिलांक हांव शुभाशय पठयतां. आज 4 कडेन कार्यक्रम आसा, तुमचें कार्य बरें जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी हांगासर फुलां तयार केल्यांत ह्या मांडल्यांत सिस्टर सेवरीन आनी सांगातींनी तांचोय उपकार हांव बावडटां. हे मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांनी कुमगार मेळ्ळ्या भुरग्यांनी आनी वडिलांनी भायर थंयसर वयचें. थंयसर आमी तांकां कोंत बेंतीन दिता. भितर फोटो काडूंक अवकाश नात. उबे रावया. आमी कुटुंबाचे मागणें म्हणून आसतना मस्त दीस जाले ते आमी म्हणया जायत गे हांव शिकयता. सर्गींच्या मोगाळा बापा, सर्गीच्या मोगाळा बापा, आमचे कुटाम रसल्ल्या पासोत आमचे कुटुंब रचले पसत आनी येदोळू राखल्ल्या पासोत आनी येदोळ राखले पसत आमी तुका दिन वाचता. आमी तुका दिन वाचताव. आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाचेर पवित्र आत्मो पाठोवन पवित्र आत्मो पाठोवन निरंतरी निरंतरी तूं आमकां वाट दाखयताय. तूं आमकां वाट दाखयताय. आमचे कुटाम आमचे कुटुंब भगेवंत कुटुंबाच्या देखीन बांदून हाडूंक भगेवंत कुटुंबाच्या देखीन बांदून तूं हाडून आमकां आपयताय. तूं आमकां आपयताय. मोगाळा बापा, मोगाळा बापा, आमचे कुटाम आमचे कुटुंब तुका समर्पण दिता. तुका समर्पण दिता. कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान कुटुंबाच्या हर एक आशिल्ल्यान दिसपडतें तुजें उतर नियाळूंक दिसपडते तुजे उतार नियाळूंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन आनी मागण्याच्या स्पिरितान भरून तुजे कुशा परमणे जियोंक तुजे कुशेप्रमाणे जिवंक कृपा दी. कृपा दे. ल्हान ल्हान कारणां खातीर ल्हान ल्हान कारणां खातीर जावची सगळीं आडावन जावची सगळीं आडाव एकामेका बगसून जियोंक एकामेकाक बगसून जिवंक तुजो आदार दी. तुजो आदार दे. वायट सवयो वायट सवयो माध्यमाची गिरांत माध्यमाची गिराण आनी संवसारी वस्यातावन आनी संवसारी वशाताव पयस उरोवंक प्रेरण दी. पयस उरोवंक प्रेरण दे. कुटुंबांतल्या उतर प्रायस्तांची जतन कुटुंबाचे उतार प्रायची जतन घेवंक 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 आमकां बरें मन दी. आमकां बरें मन दे. आमी मनशापणान बरोवन आमी मनशापणान बरोवन एकवटाच्या स्पिरितान एकवटाच्या स्पिरितान एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एकामेकाच्या गरजांक पावूंक तुका साथ जावंक तुका साक्षाव कृपा दी. कृपा दी. तुज्या पुता तुझ्या पुता जेजूचे जेजूचे नावी नवी आमेन. निमाणे बेसावो. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळू. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागो. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार ते बासो
बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोबे आसो. वचोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. कोणाची गी बुदी भायर पडिल्ली म्हजे लागीं आसा, कोणे वरयेत.
जेजू संगे एकवोटोसो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रम आसो सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेजून तुका आराधला मोगांताच्या गुपांत सर्गिया जाणी तोरण बांदला कांतोन तुजें नांव कुपांत जेजून तुका आराधला मोगांताच्या गुपांत पाय माय आस तुका तांच्या वेंगेन धरी
जे संत आरांगला मोगटाच्या गोपात. पाय माय असतो काटाच्या वेगेंद्री भाव बहिणी संतो सांगळे दुकासरी नासूक लागते सगळे सैरी धैरी बेसाव देतेली सर्गी तांबोरी. पाय माय असतो काटाच्या वेगेंद्री भाव बहिणी संतो सांगळे दुकासरी नासूक लागते
याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नानी बेसावानी सांगा दिवून उल्लासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा याजक सिस्टरां सैरीं दैरीं दोतोर नानी बेसावानी सांगा दिवून उल्लासिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका अर्गां तुका होगळीत तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका काळजांत आयल्या जेजू तुका